Hallelujah. Jezu-ची शांती तुका. Suskar, breath of life. जेन्ना उत्पोतच्या पुस्तकान पयलो 20 वोर दुसरी वोर अशें म्हणटा, A wind from God. देवाची शक्ती उदकां वयर वचताली. जेन्ना शीस जुदेवांचे भिरांतीन दारां बंद करून आसले, तो तांकां म्हणटा, शांती तुमकां. ते भिरांतीन आसले. कसली भिरांत आसली काय तांकां? कोण आपणाक धरतले, मारतले म्हणजे मरणाची भिरांत. भिरांत जी काळा युगां पासून चलत आयिल्ली, पूण आतां जेजू तांचे मदेकूत उबो रावून हाजीर जावन सांगता, शांती तुमकां. ह्या 2 उतरांनी जेजू तांकां सांगूंक सोदता, शांती आनी भिवपाची गरज ना. जे मरणाची पदवी आसली ती सगळी सोंपयली. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत आपुणूच जो कोण मोचेर भावार दिवता तो सासणाक जिवोतलो. जेजू तांकां आनी आमकांय सांगूंक सोदता, शांती तुमकां. कित्याकूच भिवपाची आतां गरज ना. जें लेखपत्र तुजेर आनी म्हजे आड आसलें तें हांवें फारीक केलें. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेन्ना मी पळयता उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देव बाप मातयेचो मनीस करता आनी आपलो सुस्कार सोडून तो एक जिवो प्राणी जाता. तेच परी जेन्ना जेजू शिसा मदें हाजीर जाता, तो तांचेर सुस्कार सोडटा आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो घेयात. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Varem. श्वास, the breath of life. जेन्ना निकोदेमस जेजूक मेळूंक येता, तेन्ना जेजू निकोदेमसाक सांगता, नव्यान जल्मूंक जाय. अशें तांची उलोवप तांचें उलोवप चलता आसतना जेजू ताका सांगता, वारें आपल्याक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंयचें येता आनी खंय वेता तें तूं नकलोय. वारें, वारें, जेजू म्हणटा, वारें. जेन्ना 50व्या दिसा शीस सगळे मागणी करीत आसली, वाऱ्याचो झणझणीत वाऱ्याचो आवाज येता. जेजू सांगलेलें, पवित्र आत्मो येतलो. वाऱ्याचो आवाज येता. वारें. तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो पयस ना. तुज्या आनी म्हज्या आनी आमच्या देवा मदीं अंतर ना जो काबार्याचो पर्दो आसलोलो आतां आनी उरूंक ना. There is nothing in the heaven, on the earth, or under the earth that can separate us from God.
इतलो लागीं देव तुजे आनी म्हजे लागीं आयला. हो संस्कार तूं घेताय, हो संस्कार तूं घेताय. पवित्र आत्मा उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान जेजू मेरेन ते शिसा मेरेन 50व्या दिसा वारें पवित्र आत्मो वारें आमकां दिसना. पवित्र आत्मा आमकां दिसना. वारें आफोडटा तें अनुभवता. तेच परी पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आयजूच म्हजें एक भुरगें ट्युशनाचें तें एकटेंच आयिल्लें. तें म्हणूंक लागलें कितें तरी सांग. हांवें म्हणलें कितें सांगू? तूंच कितें विचार. सांग दोनी वाटेन तेंच. तर अकस्मात ताणें म्हणलें ब्रेथ. टेक अ डीप ब्रेथ अशें म्हटलें ताणें. ब्रेथ. हांवें म्हणलें ब्रेथ जाल्यार तुका ह्या ब्रेथा वयरूच सांगता. उत्पत्ती सावन आतां हांवें उलयलें तें सगळें ताका सांगलें. तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा पयस ना. आमी समजता अमकेच भाशेन मागणी केल्यार, अमकेच भाशेन हें केल्यार पवित्र जालें म्हणटूच म्हजे लागीं पवित्र आत्मा उलयतलो वो म्हाका आदार दितलो. म्हजे आनी तुजे लागीं आमकां आदार दिवंक, आपल्याकूच आदार दिवंक केन्नाच घडचें ना. आमचे लागीं जावचें ना. आमचें रीण जेजून फारीक केलें. ताकाच लागून ताका शारो दी म्हणला हेल्प. वी नीड हिम. आनी ताका भेटूंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताची मजत घेवंक व्हडलें अवघड काम आमकां देवान करून दवरूंक. इतलें ताचें हाजीरपण, आपलें हाजीरपण सगळे वेळार, सगळे कडेन वारें. देव पवित्र आत्मा तें म्हणूंक लागलें. हांवें सांगलें ताका पवित्र आत्मा तुजे कोण पयस ना. संस्कार घे. अनुभवता तुका वारें. Lord Holy Spirit, I receive you. Lord Holy Spirit, I receive you. He's here. I told her, He's here. आसा. उलय. मागीर तें विचारूंक लागलें कशें उलोवंक. म्हजे लागीं जंय परी उलयता, जे परी तुजे मांयचे लागीं उलयता तेच परी उलय. आमी समजता अमको वेळ अशें मागणी केल्यार अशें उलयतलो, ताचो ताळो आयकूंक येतलो. तूं जर उलयना तो कसो जबाब दितलो. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सगळ्या वेळार, सगळे कडेन, सगळे सुवातेर देवान आपलें हाजीरपण तुजे आनी म्हज्या पासत दिलां. कित्याक अमक्याच वेळार ताचो आदार जाय आनी अमक्याच वेळार नाका असो न्हय. सगळे कडेन, हर एक कडेन. आय नीड यू लॉर्ड.